मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या दिसाचो नियाळ आमी करच्याक आयचें वाचप आमी आयकुया. समातेवचो वांजेल 8वो अध्याय वाक्य 23 तावन 27 पर्यंत. मॅथ्यू 8:23 to 27. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे संगताक गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाचने एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटलो. तोवर ताचे शिस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडतांव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो? आनी उठून वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणूंक लागले, कसलो मनीस वो? वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावणो भयणीनो सर्व वीक्षकांनो, जुलय असो म्हयनो आमी सुरू केलो आज. आनी आयच्या दिसा वाऱ्याक आनी वादळाक चुप्प राव, थंड राव म्हणून जेजून फर्मोवचें तसलें घडीत आमी आयकलें. आनी सगळें शांत जालें. ह्या संगती विशयान थोडो नियाळ करया. आयच्या ह्या सगळ्या वाचपांत म्हाका दोन संगती तुमच्या संगता वांटून घेवंक जाय, तुमच्या संगताचेर ध्यान करूंक जाय. पयली संगत, सरोवरांत एकसने एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटालो. कसली न्हीद बाई? इतलें वारें वादळ येता आनी आतांच्या स्टिमरां बरी व्हडलीं स्टिमरां न्हय, ल्हानशीं दोन म्हूण येत आनी त्या दोनीर ल्हारां मारतना तुमी चिंता खंडीत जावन भितर उदक पडलां. जेजू घट्ट न्हिदला. जेजू न्हीद काडटालो. खरी एक शाती तितलें वयर पोंदाक जाल्यार कांय फिकीर नासतना न्हीद काडची. आज जायत्या जाणांक न्हीद पडना. जायत्या जाणांक गुळयो घेवन न्हिदतात तरी न्हीद पडना. गुळयांचेर डिपेंड जावन आसात. न्हीद पडना, न्हीद पडना. आनी जेजू बरो न्हिदला. भाऊन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी समस्या येतना, वारें वादळ येतना, फाल्यां कितें म्हूण कळीत नातल्या दाळा आजच आमी न्हीद वगडायता. न्हीद वगूंक जायना. पूण हांगा जेजू असली वारें वादळ येतानाय आरामार न्हीद येत म्हणून एक पयलें लिसांव आमकां शिकयता. केन्ना जेजू आनी बापा महोदय आसलो तो संबंद तुजे आनी त्या बापा महोदय आसूंक तूं प्रयत्न करताय, तो रुता करताय, त्या दाळा केदी व्हड ल्हारां येवं दी, कसलें वारें वादळ येवं दी, सुशेगाद न्हीद काडटलोय. सुशेगाद न्हीद काडटलोय. ही एक व्हडली कृपा, हे एक देवाचें व्हडलें आशिर्वाद. तें कोणेंय दिवंक जायना. आमी गोश्ट्यो दाट दाट करियेत, जायतें बरें बरें करियेत, पूण न्हीद ती ताणें दिवची. खंडीसान आमी गुळयो घेता, पूण गुळयांनी कितलो तेंप पावर उणो उणो जाता, पिसांतूर जातात. आज त्या खातीर एक पयलें लिसांव आमी शिकचें, देवान दिवची गुळी काणी येवची आनी ह्या वरवीं बरें करून न्हिदचें सुशेगाद. सगळो दीस न्हिदचें म्हूण सांगचें न्हय. केन्ना न्हिदाचें तेन्ना न्हिदाचें. काम करतना काम करचें.
पूण केन्ना तूं तुजें सगळें सर्वस्व तुका कितें करूंक जाता तें कर, हेर सगळें देवाच्या हातान सोडूंक शिकताय, तेन्ना हो कितेंच कश्टांचें जावचें ना ही विशय. कित्याक म्हाका हो विशय वाचतना खुशी जावची, कित्याक ह्या एका संगतीन म्हणी म्हजे आनी जेजू मदें इल्लेसो ताळ पडटा. म्हाकाय बरी न्हीद पडटा, बरी न्हीद पडटा. कोणूय चालोवंक शकना, कांय न्हीद कळोवंक ना. कित्याक आमी कालेंय करूं कितेंय करूं, कोणीय जावं कितलीं बातकांय आसूं, केन्ना आमी जेजूच्या हातांत देवाच्या हातांत आमकां संपूर्ण जावन सोडता. कंप्लीट रिलॅक्सेशन, संपूर्ण ताच्या हातांत, कांय जायना. हें आमी शिकायचें. दुसऱ्यान भवनोनी भयणीनो, जेजूचीं उतरां जायकी एका रितीन शिसांक ताणें विचारचीं तीं उतरां इल्लें कन्फ्यूज करतात. तो हे शीस प्रयत्न करन आसात तांडून दवरूंक 2000 वर्सां आदीं, तितलें कांय चलीच न्हय, बऱ्यो बोटी नातल्ल्यो, पूण त्या दोनीर ते तितले प्रयत्न करतात आनी ताका उठयतात, निमाणें उठयतात. पयलें ताणें डिस्टर्ब करचें नाका म्हूण उठोवंक ना, निमाणें उठयतात. उठयतना जेजू म्हणटा, अरे तुमी इतले बिजूड कित्याक, कितलो उणो भोवरतो तुमचो, बिजूड कित्याक. अरे बिजूड नासतना आनी कारें करचें, वगत बसचें तें दिसतालें वारें वादळ आसतना. बिजूड कित्याक, कित्याक भियेल्यात, काल्याक उसांबळ जाल्यात. तुमकां गोत्तू ना गी असो पावर खंय आसा म्हणून, तुमकां गोत्तू ना गी ह्या वाऱ्या वादळाची स्विच खंय आसा म्हणून, ती स्विच ऑफ करा. अरे आमकां कळीतच ना. आनी जितलें आतां जेजू म्हणटा, चूप, वाऱ्या वादळाक चूप, वगत राव. सगळें थंड जाता. आमकां अजाप. पळोवन न्ही भयणीनो, सगळ्या सृश्टेंत नियमां आसात, नॅचरल लॉस म्हणटा आमी, नियमां आसात. आनी तीं नियमां देवान बरयलेलीं तीं सगळी सृश्टी त्या नियमा प्रकार गुंवता. आनी ह्या खातीर ती सगळी सृश्टी देवाच्या हातांत आसा. केन्ना ताका जाय ती नियमां गुंडावची शक्ती ताका आसा. कशींय ताणें गुंडावीत, पूण सडावत तो गुंडायना, सडावत तशींच वचोंक सोडता. पूण केन्ना ताका जाय तें रावोंक ताका शकता. आनी केन्ना एकलो मनीस त्या देवा थंय जियेता, ताचे थंय आपणाचें अस्तित्व सोदून काडटा, तेन्ना देवा बरी, जेजू बरी तोय फर्मावंक शकता. दाखल्याक आमी घेवया. तांबडो दर्यो उतरोवचें तसलें निदर्शन पोरण्या सोल्ल्यांत. फाटल्यान इजिप्तकारांचें सैन, मुखल्यान दर्यो, दुसरी वाटच ना. दर्यान पडोवन मोराचें. मोइजे मागता, दर्यो 2 फाळे जाता. नियम कितें? उदकान तशें फाळें जावंक जायना, उदक एकामेका कडसून तशें एकामेका सांगता आसचें. पूण नियम उतरोवन तें ताच्या वयर जियोवंकी साध्य आसा, ती देवाची शक्ती. जोशुआ पळया, जोशुआच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यांत आमकां पळोवंक मेळचें तसलें. झूज जावन आसा आनी त्या दिसा तें झूज जिकाचें म्हणून जोशुआ हट्टार पडला. पूण वेळ उतरोवन आयला आनी तितल्या आतां जोशुआ फर्मायता, सूर्या थंयच राव, रावल्ल्या कडेन राव, हाल नाका. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सूर्य रावलो. आतां सूर्य घुंवता गी भुमी घुंवता गी म्हणून त्या दळाच्या लोकांक कळीत नातलें. आमकां कळीत आसा सूर्य घुंवता न्हय भुमी घुंवता. आतां सूर्य रावो भुमी रावो फरक कांय ना. हांगा पवित्र पुस्तक कितें सांगूंक आशेता इतलेंच. नॅचरल लॉ कितें भुमी घुंवाची आसली, कितें 12 वरांके पटी दीस आनी रात येवचें आसली, ती प्रक्रिया रावता. रावयली. कोण आतां शाती, कोण आतां पदवी ताणें जोशुआन घेतली, त्या सर्वीस प्रादेव आतां रावलें. येली ह्या प्रवादी पळया. बाल देवाची पुजा जावन आसा आनी रायत असल्या पुजेक देणगी दिवन आसा म्हणटाना आहाबा मुखार येता आनी एलिया म्हणटात, जें कितें तुमी करनासात चूक. आहाब राय आयकना. आयकनातल्या जाणां म्हणटा 3.5 वर्सां हांवें सांगता म्हणसर आनी मुखार वो आकाश पावस दडसो ना, दोवी दडसो ना, हांव बंद करता. एलिया फर्मायता आकाशाक आनी पावस ना, चूप. आनी पावस ना, भुरगोळ आयलो. खंय तावन शाती एलियाक, तोय म्हजी आनी तुजे बरी खाली एक मनीस. शाती त्या देवाची.
कित्याक ही सर्व नियमां ताच्या हातांत आसचीं. जॉना प्रवादी पळया, निनिवेक वच म्हूण सांगतना ताच्या उलटा दिक्कान तार्सिसाक बाईसरलो. दर्यो उसांबळ जावचे बरी करता सर्वेस्पर, माशवेतान सकला उडोवचे बरी करता, आनी उडयले तेन्ना मासे हाडून ताका गिळचे बरी करता, आनी उपरांत वचून थंयच निनिवेच्या त्या किनाऱ्यार त्या मास्यान वंगच्या बरी करता. परत्यान खंयता आमी खाणयो म्हणून सांगूंक पुरो यो, हें पुरो साध्य गी म्हणून सांगूंक पुरो. साध्य खंडीत जावन साध्य. दानियेलाच्या ग्रंथान पळया, सिंहाच्या दोलीक उडयलां. दानियल नेबुकदनेझराक मान करिना, तो नमस्कार करिना, तो देवाक मात्र नमस्कार करता म्हणून सांगिल्ल्याक रायान रागान दानियलाक धरून दोलींत उडयलां. बुकेल्ल्या सिंहाच्या दोलींत. खंयच्याय सिंहान वचून ग्रास आसले, पूण कांय ना, सिंह उगत बसला माजरा बरी. कित्याक ताचें तोंड आनी एकल्यांदा पयलां. उज्याच्या त्या आकट्यान उडयलां त्या जाणांक, दानियल आनी ताच्या दोगां सांगात्यांक. उज्यान निजायकी ग्रास आसलें, उलपायचें आसलें, पूण उज असय ती उलपाय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव आपल्या दुताक धाडटा आनी तो उजो हांकां लागच्या बदलाक भायर धांवडायता. हे बरें कर, भितर बरें कर, सुशेगाद आसात, बरें वॉकिंग करना आसात, बरें पदां म्हणून ह्या कंतारा म्हणून देवाक करसून आसात. भावण आनी भयणीनो, जेजून सांगलेलीं उतरां पळया. सासवाद इतलो भावार्थ तुमकां आसा तर जाल्यार ह्या रुखाक तुमी फर्माव येतो वचून दर्यान वचून पडांगतान वचून आनी तो रूख ऐकतालो. आनी आज तिंतू उतरां म्हणटा कितलो उणो भावार्थ तुमचो. हांगा भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार तो संबंध. त्या देवाच्या हजरपणांत आसचें, त्या देवाच्या मोगांत आसचें, त्या देवाच्या संगता आसचें, आनी ताच्या सक्तीन बरोवन ह्या संगतीचेर अधिकार चलोवचो. जसो देव ह्या श्रेश्ठतेचेर अधिकार चलयता तशें मनशान त्या देवाच्या संगता रावन ह्या श्रेश्ठतेचेर अधिकार चलोवचो. न्ही तुका खुशी आहले बरे येपटी त्या कुशीन सूर्य उदोवन दी आनी येपटी ह्या कुशीन उदोवन दी, थंय पावस येवन हांगा पावस येनासतना आसून दी म्हूण पिशा बरी करूंक न्ही. बघा केन्ना ही सृष्टी जावं पुरो वायट सक्तीच्या प्रभावान तुज्या जिविताक संचिकार हाडटा तेन्ना तुजें जिवीत बरें करून सांबाळच्याक, तुज्या लोकांचें जिवीत बरें करून सांबाळच्याक तुका फॉर्मावची शाती आसा. जेजून दर्याक फॉर्मावून दर्यो शांत जाल्ल्यान व्हडलो विशय आसना. कित्याक तो देव. आज आमी नियाळूंक फावो हें करचे मुखार जेजू आमकां कितें सांगूंक शेता, सांगूंक कितल्यांदा शेता. तुज्या कश्ट अणवरांच्या समस्या वेळार विविध रितीन तूं अडसतना आनी चिड्डतना भियेनाका. ह्या समस्यांक फरमाई चुप्प राव, थंड राव, आवट. म्हज्या जिवितांतून भायर वचूं तेन्ना तो समस्योय तुका सोडून भायर वचता. तो भायर वचूंक साध्य आसा आनी वसा जेस. हें आमी करिना भाऊन आनी भयणीनो, हें आमी करिना. हें आमी करिना. मार्काच्या वांजेलांत निमाण्या अध्यायांत 16व्या अध्यायांत जेजून सांगचीं तीं उतरां वसा संवसाराच्या शिमा पर्यंत पवित्र स्नान दिया. आनी ताचे उपरांत म्हणटा सतमंतल्यांक असर्यांक करची पदवी आसतली. कसली असर्यां? देंवसार ते सोडयतले. न्ही मात्र हांव देंवसारा सोडयतलो, देंवसार ते सोडयतले कोण म्हाका फाती येतात ते सोडयतले. परक्या भाशेन उलयतले, सरोप हातान धरूंक शकतले, मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां कितें संचकार जावचें ना. पिरेस्तांचेर हात दवरून गूण करतले. जेजून आपणाची पदवी आमचे संगता वांटून घेवंक आशेवचें आनी बसावचें आमकां साध्य आसा. भाऊन आनी भयणीनो, लुकाच्या वांजेलाच्या 4व्या अध्यायांत 30 आनी 9व्या वाक्यांत आमकां आनी एक संगत आयकूंक मेळटा. पेद्रूची सासू माय पापान न्हिदल्या. ह्या दिसांनी आमकां जायत्यांक ताप येवन आसा. पावस विविध रितीन हो बदलो नासतना ताप येवन आसा, जळारी वरवीं विविध संगती वरवीं. पूण हांगा हो एक विशय आसा ताप म्हूण येता. पेद्रूची सासू माय हुशार ना म्हणून जेजू लागीं सांगतात. जेजू येता आनी चालूक म्हणटा 4व्या अध्यायांत 30 आनी 9व्या वाक्यांत
जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फर्मायलें. जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तापाक फर्मायलें. हांगा वाऱ्या वादळाक दर्याक फर्मायलें. रिक्वेस्ट केलें न्ही, हे दर्या वगत राव तापा दया करून सोडून वच. ना 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 ना, फर्मायलें, ऑर्डर्ड. आमी देवा कडेन मात्र रिक्वेस्ट करचें, मागचें न्ही संगते कडेन, नैसर्गीक संगते कडेन तांकां ऑर्डर करचें, फर्मावचें. बघून न्ही भयणीनो, हें कशें साध्य? इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत सर्वेस्पराचो दीस येताना, ह्या सर्वेस्परान आपणे मागलोलो मनीस धाडटाना, ह्या सर्वेस्पराचे राज संवसारांत स्थापीत जाताना कितें जातलें गे म्हणून इसाया प्रवादी प्रवाद करून सांगता. 11वो अध्याय 7-9 वाक्य म्हणून हांव वाचता. सुणे वगट शेळये संगताची येतलें आनी बोकडे पील चिटया वागाचे कुशीक आडपडतलो. वासरू आनी शिव सांगता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अस्वेल इश्टगतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगता न्हिदतलीं. शिव बैला भशेन तण खातालो. दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. केन्ना सर्वेस्पराच्या गिन्यानान सगळें भरून येता तेन्ना कोणूच कोणाकच आड करिना, वायट करिना, पाड करिना. उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेर आदावन आनी एवेक पाता करच्या पयलें पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवान सर्व मनजाती मनशा सरशी हाडल्यो आनी कितें पुरो नांव मनशान दवरलें तेंच नांव तांकां पडलें. असो अर्थ नांव दवरलें म्हणून न्ही जायकी. असो अर्थ मनीस तांकां सारक्या रितीन तांचो उद्देश थारावंक शकलो. मनीस तांचो येजमानी जालो. मनशान तांकां डिफायन केलें, ह्या रितीन तुजें जिवीत. पूण केन्ना मनीस देवतावन आपणाचो संबंद तुटोवन घेता, केन्ना देवतान पयस वता, तेन्ना हें कितें कमांड, हो कितें अधिकार मनशाक ह्या पृथ्वीचेर मनजातीचेर आसलो तोय होगडावन घेता. आनी त्या खातीर देवान सांगचें तें उतरां, तुवें म्हजी बेपारवा केली, म्हजे तावन तूं पयस गेलो, कोण ही पृथ्वी तुका दिवची ना, फळ दिवची ना. बगार कांटे आनी कुंटे तुका दितली. कांटे आनी कुंटे दितली. कित्याक की म्हळ्यार तूं ताच्या सांगता नाय. पृथ्वी ताचें उतर आयकता. सगळी सृश्टी ताचें उतर आयकता. बैलाक आपल्या दुनियाची वळख आसा. इसाया प्रवाद्या मुखांतर सर्वेस्परान सांगचें तें उतरां, पाडो आपल्या धनयाक वळखता, गाडू आपल्या धनयाची खावण वळखता, पूण इस्रायल वळखना. म्हज्या परजेक समजना. देवान बेजार विचारचें. इसाया प्रवादाच्या पयल्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वाक्यात आमकां आयकूंक मेळचें, पाडो वळखता, एक गाडू वळखता, पूण म्हजी परसां वळखना. भाऊ आनी भयणी, आईच्या वंजला मुखांतर जेजू आमकां सांगूंक शकता, आमी वळखचे तितलेंच. केन्ना आमी आमच्या देवाक आमी वळखता, ताच्या संगतपणांत आसा, ह्या पृथ्वेचेर आमी राजवट चलोवंक शकतले. न्हय आमकां ही पृथ्वी बेश्टावंक शकतली. आमच्या बऱ्याक जाय अशें ही पृथ्वी करतली. पूण जायते फावटी आमी हो संबंद देवा थंय दवरिना तसो परिणाम जावन हे पृथ्वी जावन जायते कश्ट समस्या आमी भोगता. तुजी वळख त्या शिवाक आसची ना, तुजी वळख त्या सर्पाक आसची ना, तुजी वळख त्या लाराक आसची ना, पूण तुज्या देवाची ताका आसा. तुज्या देवाची वळख त्या सगळ्या संगतींक आसा. आनी केन्ना तूं त्या देवाच्या नांवान हें फरमायताय ती पृथ्वी आयकता. पूण जर तूं खाली देवाच्या नांवान खाली तोंडान मात्र परगडताय, फरमायताय, तेन्ना ती आयकोवची ना.
तरुण तुझ्या कृत्या पुस्तकांत आमकां सलस एक संगत आमकां पळोवंक मेळटा 19व्या अध्यायांत 11 वाक्यांत हांव आमकां आयकूंक मेळचें ना गणित पाऊल परगट करता त्या जेजूचे नावी हांव तुका फरमायता म्हणून त्या देंवसराक ते धांवडोवंक ते शेवाचे पूत प्रयत्न करताले पाऊल परगट करता त्या जेजूच्या नावी हांव तुका फरमायता आनी तितलें जाताना देंवसार तांकां जाप दिवन म्हणटा जेजूक हांव मानून घेता आनी पाऊलाक हांव वळखता पूण तुमी कोण अशें म्हणून देंवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतल्या कठीणायेन ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बॉल्स जालो की ते सुमेस्त घायले आनी आपआपली आंग वस्त्रां थंयच सांडून ते घरांतले पळोवन धांवले अधिकार घेवचो म्हळ्यार खाली उतरांनी न्हय केन्ना आमी देवा सांगत आसा बिजूड जायना शांत जाता कसलीच संगत देवा विरोध वचोवंक शकना मनशाक देवान स्वातंत्र्य दिला मनीस वचोवंक पुरो पूण केन्ना तूं तुजें सगळें जिवीत देवा सरशें समर्पिताय देवाच्या हातान समर्पिताय कोणूच कितेंच तुका बाधा करूंक शकना हें सत आनी हें सत भावा आनी भयणी तर आमच्या जिवितांत त्या जेजू बरी आमी सांगूंक शकू जिवितांतल्यो हरयो गवंड्यो शांत रितीन समाधानेन त्यो स्विकार करूंक आमी शिकूं चड आनी चड आमच्या जिवितांत दादोसकाय आमी सोडूं आयच्या दिसा हे लिसांव आमी शिकतना देवाक आमी अर्घ दिवया ह्या पृथ्वे मुखांतर देव आमकां आमच्या लागीं उलयता चड आनी चड ती पृथ्वी मनशान बऱ्यापणा पासत एकामेकाच्या बऱ्यापणा पासत वापरूंक मनशाक गिन्यान दी म्हणून देवा लागीं मागया आमी सुमेस्तान आमचे दोळ्यांत आमचे देवाक अर्घ दिवची सर्गींच्या बापा ल्हारांक आनी वादळाक थंड जावंक फर्मोवचे मुखांतर तुज्या पुता जेजून एक विशेष असर्य केलें आनी त्या असर्यतावून तूं आमकां शिकोवंक आशेताय जर जेजू बरी आमी तुजे संगी तुज्या मोगांत आमी आमचें जिवीत सरता उतर जाल्यार केदी वरती सकत आमी जोडता कसलेच संगत आमकां बेस्टायना जावं कसल्याच संगतीक आमी भियेना जावं सदांच धैर्यान खरी एका संगतीक जशें जेजून फूड केलें तशें फूड करूंक आमकां शिकय आनी जिवितांत शांत समाधान आमकां फावो कर प्रत्येक जावन आज न्हीद पडनासतना वळवळच्या समेस्त लोकांक तुज्या हातीन समर्पित हांव जेजू जशें तुवें न्हीद काडली तशेंच तांकां बरी न्हीद पडूं सुशेग मेळूं तुजी बुजवण तांकां मेळूं तुजी वेंग तांकां दी जेजू आमेन